फोंड्या शारात आल्मेदा हायस्कुला लागसार स्पीड ब्रेकर घालपाक PWDक 24 वर्सां लागली। एक्सिडेंट जावचे न्हय म्हूण स्पीड ब्रेकर घालपाची अधिसुचोवणी 1990त काडिल्ली, मात PWDक स्पीड ब्रेकर घालपाक मुहूर्त मेळ्ळो ना। फोंडेचे मानवी हक्क संघटनेन आवाज काडल्या उपरांत फाटल्या सोमारा थंय निमाणें स्पीड ब्रेकर घालो। फोंड्या आल्मेदा हायस्कुला मुखार भौशीक बांदकाम खात्यान हालींच स्पीड ब्रेकर घालो। ह्या सुवातेचेर स्पीड ब्रेकर घालचो म्हूण 1990 वर्सा अधिसुचोवणी काडिल्ली, मात फाटली 24 वर्सां हो स्पीड ब्रेकर घालूंकूच नाशिल्लो। The boy lost his life. He was from Pennem. He was traveling from Fonda going back home. And as this incident which took place, I was been following this matter with the assistant engineer of Division 18 Subdivision 2. But last 1 year has passed. Neither there was an implementation to this speed breaker, which was notified in early 90s. But after making a complaint, there is an impact where the speed breaker has been put. There is supposed to be 2 speed breakers, one on this side of the school, one on the other side of the school. But at the moment, I can see only 1 speed breaker which has been installed. 24 वर्सां आदी सुचोवणी काडिल्ली हे भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान मानून घेतले। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आशिल्लें सो कंटिन्युअसली सांगताले की हांगा जाय म्हणून फोंड्याच्यान विवेक प्रभू। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। फोटोग्राफिया ह्या फोटो सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो पणजे जालो। मुखेल सोयरो गितेश पवार आणि स्वप्ना पुजारीन जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। I wish that Tarunaya Foundation grows on ahead like this with its complete team, and we are looking forward to more such events in the coming time. And I congratulate all the winners, and I'll ask them to keep up the good work and continue the same. Thank you. वास्को शांतीनगर वाठारांत आशिल्ल्या मोनजात केंद्राक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जाता अशी कागाळ आशिल्ल्यान आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी नगराध्यक्ष भावना भोसलेन ह्या केंद्राची पळोवणी केली। थोडी माती काडटा न्ही आनी कुत्रे वयर आसा, आमी कितले हाल आयकना आनी उदक सगळें ते सोडटा, रात आमकां न्हीद ना, कुत्रे फोगता, आमकां हांगा एक गार्डन करून दिवंक जाय। There is no sanitation there at this animal shelter. आम्ही आता आव्हान चेअरपर्सन आयज येवन चोयला आणि आम्ही तांकां सांगला की बाबा 8 दिसां भितर कोन्नाय अदरवायज कावन्सिल विल टेक ओवर द शेल्टर म्हणून, बिकॉज इट इज टोटली अनहायजेनिक. देर इज नो सॅनिटेशन फॅसिलिटी हियर अँड इट इज गोइंग टू क्रिएट डिजीज हियर इन द एरिया. फोंडे फायर ब्रिगेडी सामकार 22 मेक जाल्ल्या अपघातांत आख्ताक सोंपिल्ल्या सूरज गावडे ह्या तरणाट्याक न्याय दिवचो अशी मागणी ताच्या गांव भावांनी केल्या. फोंड्याचे पुलीस उपअधीक्षक दिनराज गोयेकाराक मांद्रे गांवांतल्या लोकांनी निवेदन भेटयलें. माझो चेडो केन्नाच पास ना, तो 25 ते 30-35 सकयल गाडी वयर चलयत नासलो. तो उलट म्हाका सांगा ह्यो ज्यो गाडयो आसात ते 25 ते 30च चलोवंक जाय, त्या उलट मायलेज बरें येता. पूण ह्यो जो पुलिसांनी जो काय तेजो खास आसलो, हे आसले ते आसले हे आमकां अजिबात पास ना. निवेदनात इतलें म्हणा की हो जो सगळो प्रकार तपास कार्य जे जाल्ले आसा तो तपास कार्य चुकीच्या दिशेन वता. ते तपास कार्य बरोबर जाल्लें ना, तेन्ना पुलिसांनी कायद्याचो आनी नियमाचो आधार घेवन परतून एकदां तपास कार्य करून खरो जो कोण आरोपी आसा, खरो जो कोण गुन्हेगार आसा ताका बूक करचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरां चित्रां हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.